त्या चेकपोस्टाचेर वयता तेची जी परिस्थिती जर आसा जाल्यार इतकी दुर्दशा जाल्ली आसा की थंयसर जो रूम बीम आसा थंयसर कोण सादो बसपाची सुद्दां लायकीचे तेन्ना थंय खुर्च्यो ना कांय ना थंयसर आतां ते 24 वरां रात दीस ड्युटी करता. माझी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आहा की तेंच्यांनी हे सगळे ते आसा ते पळोवचे तांकां थंयसर टॉयलेट सुविधा बी दिवची आणि थंयसरय तशेंच लक्ष घालून तेचेर एक प्रॉपर कित्याक थंय ती सुद्दां तितकीच जबाबदारीची बाउंड्री आसा जितकी की पत्रादेवी आणि दुसरे कडेन आसा ते कित्याक आतां लोकांची एज आतां बाउंड्री ओपन केल्या उपरांत जातले सो थंयसर एक्सायज आसा किंवा पुलिसांचे चेकिंगाचे हे आसा ते दोनूय सगळे व्यवस्थीत रित्या जावचे. थँक्यू. आता जे आमी आसा हांगा जे सातार्डा जंक्शनाचेर आसा हे गोवा पडटा आणि हांगाच्यान जर भितर जर गेले जाल्यार आमी सातार्ड्यांतल्यान महाराष्ट्रान वता. हांगा तेच्या खातीर गोवा सरकारान हांगा एक पुलीस स्टेशन सब पुलीस स्टेशन आणि तशेंच एक चेकपोस्ट म्हणून एक एक्सायज डिपार्टमेंटान दवरलें आसा. तेच्या कुशीक हेचे आसा फॉरेस्टाचे आसा. आयज आमी जे स्पेशली आयिल्ले आसा ते हांगाचे जे आउटपोस्ट म्हणून जे आसतले हांगातले चेकपोस्ट आमचे पुलीस स्टेशन त्या चेकपोस्टाची जर दुर्दशा जर पळयली जाल्यार सामकी बिकट जाल्लेली आसा. आता एक 4 महिन्या पयलीं कोविडच्या पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जालो आणि एक्सिडंट जातकच ही जे ऑफिस जे दिसता त्या ऑफिसाचेर डायरेक्ट गाडी घातली आणि गाडी घातल्यामुळे ते एंटायर मोडलेले. त्याच्या उपरांत त्या गाडीवाल्या कडल्यान गव्हर्मेंटान त्याच्या खातीर लागणारा जो पयसो आहा तो घेतलोच. पण आयज त्याची जी स्थिती जर पळयशी जाल्यार बिकट आसा. आयज थंयसर तांकां बसच्या खातीर सादी खुर्ची ना. जी खुर्चीची जी दशा जी आसा जर ताचेर सिमेंट पडलेले आसा आणि खंयच्या तरी दोरयेन ती बांदून दवरलेली आसा. अशा स्थितीन हांगासले जे पुलीस जे हांगा जे काम करतात ते त्या खुर्चेचेर बसलेले आसा. भितर जर वचून जर पळयशीत जाल्यार ताका जी लायट जी जाय जाल्यार रातच्या टायमाचेर लायट सामकी नसल्यामुळे थंयसर काळोख दिसता. उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सामको उदीक हे प्रकारच ना. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हांगा जे पुलीस आमचे जे ड्युटी करतले त्या ड्युटी करणाऱ्याक जे टॉयलेट जर खंय वचपाचें जर जाल्यार भितर टॉयलेट ना. ते हांगासून देगेक जे प्रायवेट जे एकाचे हॉटेल आसा त्या हॉटेलाचे टॉयलेट्स ते वापरतात. अशा स्थितीन सरकाराचे हांगा पुलीस स्टेशनाचे जे आउटपोस्ट आसले जेका आमी चेकपोस्ट म्हणटा त्या चेकपोस्टाची स्थिती आसा. तेका लागूनच आमी एक्सायज आसा गव्हर्मेंटान पेडण्या खातीर मोठे एक्सायजाची बिल्डींग रिनिवेट म्हणजे केल्लेली आसा. ताचें उद्घाटन जावंक ना पूण हांगा जर ते स्थिती जर पळयत जाल्यार सामकी बिकट आसा. तितून बसपाची सुद्दां लेवल ना. अशा पद्दतीचे हांगा जे सातार्डा चेकपोस्टाचेर अशी स्थिती आसा. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.